आवोय बापूय आनी भुरगीं. आवोय बापूय आनी भुरगीं एक भावनीक नातें. सगल्या परस म्हत्वाचें नातें भुरगीं आनी तांचो आवोय बापूय. आवोय बापूय आनी भुरगीं मेळोन एक गोराबो घडटा. भुरगीं आनी आवोय बापूय हें नातें भावनीक आसता. भुरगीं तशींच आवोय बापूय हे बानपासाचो आनंद भोगूंक शकतात. ह्याच नात्यांतल्यान भुरगीं आपल्या सोभोवती समाजांतलें वायट बरें शिकोवंक पावतात. हें नातें ओखूण आनी मजबूत आसचे खातीर व्हड गुटाचें पुस्तक ना वो पुस्तकाची गरजूय पडना. पूण हें नातें मजबूत जावंक थोडें कितें नियाळची गरज आसता. आनी हे थोडे भोव नियाळ म्हणल्यार मोग, वेळ, रीत, सांगात, खेळ, स्पर्श आनी काळजी. पयले सुवातेर आमी पळोवया मोग. मोग एक स्पर्श. ह्या स्पर्शांतल्यान एक दुसऱ्याक एकामेकाचो मोग लागता. देखून दिसांतल्यान कितलेच फावट आपल्या ल्हान भुरग्यांक वो तरणाट्यांक वेंगोवचें, तांकां आपले छातयेक लावचें, तांच्या दोळ्यान दोळे घालून पळोवचें, तांकां पळोवन तोंडार हांसो हाडचो, तांकां शाबासकी दिवची. तांचें कितें वायट दिसता त्या वेळार तांकां सांगचें, हांव तुजो मोग करता म्हूण. कारण मोग करता ह्या उतरान लागींपण आसा, नातें वाडटा वो अदीक मजबूत जाता. दुसरें म्हणल्यार वेळ. वाडट्या भुरग्यांक आवय बापायन जाता तितलो आपलो वेळ दिवंक गरज. तांचे सांगाताक मोगान उलोवप करून तांच्या मनांतले विचार जाणां घेवची गरज. तांच्या फावो त्याच गरजांनी तांकां तेंको दिवंक जाय. दिसांतल्यान थोडो वेळ तरी आवय बापायन आपले वंदावणे पयस दवरून जावं TV सिरियल्स पळयनासतना तोच वेळ आपल्या तरणाट्या वांगडा सारल्यार चड बरें. अशें केल्यार तांकांय गमन येता आपल्या आवय बापायक आपूण कितली म्हत्वाची पळय तें. तिसरें म्हणल्यार रीत. भुरग्यांक ल्हानपण वाडयतना मोग दिवचो, पूण त्याच बरोबर रीत रवीस दिवन वाडोवंक तितलेच सुरू करूंक जाय. एक उदाहरण दिता. जायते फावटी भुरगे ल्हान आसतना मेजाक वो कोदेलाक आपटोन पडटा आनी रडटा. तर आवय त्या भुरग्याक ओगी करूंक त्या मेजाक वो कोदेलाचेर थापट मारता आनी म्हणटा, हे मेजान तुका डाय केला बाय, हे मेजान तुका डाय केला बाबा, हांव त्या मेजाक मारता अशें म्हूण. हीच आवय बापायची व्हड चूक जाता. आनी हे आवय बापायचे चुकींतल्यान भुरगे तेच तेकीन वाडत वेता. जायते फावट अशें घडटा. आवय बापायन भुरग्यांक समजावंक प्रयत्न करूंक जाय, तुवें मेज आसा थंय गेल्यार तूं आपटतलें म्हूण. तशेंच वाडट्या भुरग्यांकूय तांचें कितें चुकता तेन्ना तांची चूक तांकां दाखोवन दिवची गरज. भुरगीं वाडटा वाडटा आपलो आवय बापूय कसो वागता तें अणभवतात. देखून आवय बापायन जाता तितले रीत देखीचे जिवीत जिवोवचें. थोडे बापूय चिंतात आपले कर्तव्य फकत जोडून हाडपाचें आनी आवयन भुरग्यांक सांबाळपाचें अशें म्हूण. नोकरेचो घरा येतच भुरग्यांक वेळ दिनासतना भुरग्यांचो कास्तीक एकले आवयचेर सोडून भायर चड वेळ सारतात, देखीक सोऱ्याच्या गादयांचेर. तर हातून भुरग्यांक वायट देख मेळोंक येता आपल्या बापाय वरवीं अशेंय घडटा. भुरग्यांक वो तरणाट्यांक दोगांयची तितलीच गरज आसता. फुडें पळोवया आमी सांगात. भुरगीं जल्मतच ती ल्हान आसतना आवय बापूय भुरग्या सांगाताकूच आसता. दुसरें व तिसरें भुरगें जातच उपरांत ताचो उखलदोर करतात आनी पयल्या भुरग्याशीन वेळ सारूंक
तांकां तितलो वेळ फावना. असल्या वेळार पयले भुरगे अणभवता की आपल्याक दुर्लक्ष करतात म्हूण. तेन्नाय त्या भुरग्याचे मनार असर पडटा. देखून सगल्या भुरग्यांक एक सारको वेळ दिवंक प्रयत्न करूंक जाय. जोरी आवय बापूय ओस्कोत वो दुयेंत आसत वो आवय बापूय त्रासांचे वो निराशी जिवीचे येतात असल्याय वेळार भुरगीं आनी आवय बापूय ह्या नात्याचेर बरोच प्रभाव पडटा. भुरग्यांक मोगान समजावूंक वो तांचे लागीं मोगान उलोवंक असल्या आवय बापायक पासियेंस आसना आनी त्या वरवीं भुरग्यांक तांच्या मोगाचो उणाव भासता आनी त्याच पासत हें नातें जायते पावट खंय तरी बिगडत वेता. आतां आमी पळोवया खेळ. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक खेळोंक खेळणी हाडून दितात हें सारकें, पूण तेच बरोबर आवय बापायन भुरग्यां सांगाताक केन्ना तरी खेळोंक जाय. तातूंतल्यान हो आवय बापूय आनी भुरग्यांचो संबंद वाडटा. घरा भायले खेळ वो भितरले खेळ केन्नाय अंताक्षरी अशे तरणाट्या वांगडा खेळोन तांकां वेळ दिल्यार तांकां आवय बापायचो मोग लागता. तशेंच सगल्यांनी सांगाताक बसून जेवण जेवंक वेळ काडूंक जाय. म्हजे पूत शाळेक वेताले तेन्ना घरा येतच सांजेच्या वेळार हांव तांच्या सांगाताक क्रिकेट खेळटालें. हांवूय एक ल्हान भुरगें कशें जावन जायत घडये थाकास लागून हायस पासून ते म्हाका गो गो करून जापायतात. आपली इश्टीण कशी मामी गे अशें ते केन्नाच म्हाका जापायनात. गे म्हणोनात, गो. आतां काळजी आनी हुस्को हाचेर आमी नियाळ करुया. हालींच्या काळार जायते पावट माध्यमांतल्यान खबरो मेळटात. जल्मलेल्या भुरग्याक कचऱ्याच्या धोब्यान सोडून वेतात, तरी कसली आवय बापायची जबाबदारी. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांची काळजी घेवप चड गरजेचें. तांचो बरे तरेन परामर्श करप, तांच्या समाजीक विकासाचेर गंभीरतायेन लक्ष दिवप. भुरगीं जेन्ना बरे रीत रविसेच्या कुटुंबाच्या आसऱ्या खाल वाडटात तेन्ना ती सुरक्षीत आसतात. हो सल्लो आवय बापूय आसोन आपल्या भुरग्याक अनाथ करता त्या आवय बापायक. खरेपणी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो खूब मोग करतात. तांच्या पोटाक धरून चलोंक शिकयतात. भुरगीं वाडोवन व्हड जातच आपल्या जाणट्या आवय बापायच्या बोटाक धरून चलोवची गरज आसता आनी असल्या वेळार वाडलोलीं भुरगीं आपल्या संवसारांत गूल जावन तांकां जाणटेच्या घरांनी भरती करतात. तुय तांकां जेवण खाण हो ह्यार सगल्यो सुविधा कमी आसनात, पूण आपल्या भुरग्यांची आपल्या कुटुंबाचो उणाव आसता. आनीक आतां निमाणे कडेन नियाळुया निमणो नियाळ स्पर्श. जेन्ना एक भुरगें जल्मता आवय त्या भुरग्याक गोपान धरता आनी भुरगें खूब खोशी जाता. जेन्ना दुसरो कोणूय मनीस ताका आपूण धरता तेन्ना तें नेणार भुरगें रडोंक लागता. कित्याक आवयच्या मोगाचे उबेक तें वळखता आनी सोदता. मोगा सांगाताक स्पर्शाची चड गरज. देखीक जेन्ना आमी आमच्या इश्ट मित्रांक भेटतात तेन्ना आमी पयस उबी रावन जापायनात, पूण तांचे लागीं वेतात, हात दितात, वेंग मारतात, आमची आपुलकी दाखल करतात. देखूनच सकाळीं उठोन जेन्ना पयलीच नदर भुरग्याचेर पडटा तेन्ना आवय बापायन भुरग्यांक वेंग मारची. भुरगीं शाळेक वचोंक भायर सरतात वो आवय बापूय नोकरेक वचोंक भायर सरतना, तशेंच न्हिदोंक वेतना भुरग्यांक वेंगोवचें. भुरग्यांक जितलो आवय बापायच्या मोगाचो स्पर्श मेळटा तितलीं भुरगीं मोगान वाडटात, मोगान भरतात, रितीन वाडटात
आनी ताचोच बरो परिणाम आवय बापायक जाणटेपणार भोगूंक मेळटा. हें आसलें आवय बापूय आनी भुरगीं एक भावनीक नातें. देव बरें करूं.